आता येऊया रुलिंग आमदारांचेर. रुलिंग आमदार मंत्री न्ही. सो लौकीक बाब परत सुरवात तुजे कडच्यान करता. ह्या रुलिंग आमदारांची एक गजाल कशी आसता की तुका शायन जावपा जाय कळ्ळें तुका, पण चडय जाल्यार परवडना अशी एक तांची विचित्र परिस्थिती आसता ते रुलिंगा आशिल्ल्यान. सो उलय तूं पण चड उलयनाका. अशी ह्या परिस्थिती भितर सुद्दां तुका टॉप 3 कोण दिसतात? प्रमोद, रुलिंग आमदारांतले म्हणजे भाजपाचे आमदार आनी तांकां ते इंडिपेंडंट आहा. ते इंडिपेंडंटान फक्त तांकां आलेक्स रेजिनाल्ड आनी दोतोर शेटिया जे उलयताले, बट तेंचे एरिया स्पेसिफीक मातशे चड तेंची कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक. पण ओवरऑल प्रश्न गोंयचे घेवन स्टेट म्हणून घेवन 2 आमदार जे पयलीं मंत्री आसले भाजपा सरकारान, एक मायकल लोबो आनी निलेश काब्राल, हेंच्यांनी सरकारा वटेन रावन सरकारान आसून भाजपा वटेन रावन स्टेटीचे विशय बरे तरेन मांडले. कारण तांकां एडमिनिस्ट्रेशन खबर आहा, तांकां तेंच्यांनी आमदार म्हणून काम पयलां, ते मिनिस्टर म्हणून काम पयलां, आयज ते परत आमदार आहा आनी तांकां विशय खबर आहा गोंयभरचे. म्हणजे ते फक्त लिमिटेड एके विशया पुरते मर्यादीत तेंची नॉलेज ना. सो ते विशय मांडटाले. आनी एक म्हाका इंट्रस्टींग दिसली, 3 बायलां आमदार आहा, देविया राणे, जेनिफर आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरती मर्यादीत आसताले चड करून. देवियाचे तशेंच आसतले, पण जी मिसीस लोबो आहा शिवोलीचे आमदार, तिचो खूब फावटी उल्लेख येतालो. आयज आनी मंत्र्यानू उल्लेख केला, खुबशे जाण आमदारूय उल्लेख करताले, तिचो रेफरन्स घेताले. कारण ती मुद्दे मांडटा ती पयले फावट आमदार आसून सुद्दां ती क्विकनेस आसलो, तिका खंयचो विशय आपल्याक कसो लागता तो उबो रावन आपूण कशी कनेक्ट जातली त्या विशयाक. आनी ते बारीक लोकांचे विशय, बारीक खंयचो विशय तिका कनेक्ट जातालो ती खंयच फाटी फुडें पळयनासतना ती उबे रावन आपलो पॉयंट मारताली, की आपल्याक आपलो मुद्दो मांडटाली, की आपल्याक हो विशय लागता, ह्या गजाली खातीर लागता. 3 नंबराचेर कोण? सो हो 3 नंबराचे दिलायलाक धरुया. मायकल लोबो आसले आनी काब्राल आसले. हिंकां 1-2 हितून मातसो कन्फ्यूज आहा कोणाक आतां टायम ना ठुकपाचें. कोण नंबर 3चेर दिलायला लोबो, नंबर 2चेर कोण? काब्रालाक 2चेर धरपा, 1 नंबराचेर मायकलाक धरपा. मायकलान खुबशे विशय आनी सरकाराचेर सारके एक्चुअली पळोवंक गेल्यार तो अगेन्स्ट उलयतालो. तो थंडपणान म्हणजे बरे तरेन मांडटालो ते, पण ते सरकाराच्या विरोधातले अशे मुद्दे आसले, पण ते बरे तरेन मांडले कारण ते लोकांक लागता. आनी मायकलाची स्वभाव खबर आहा, तो सरकारान रावन सरकाराचेरूच असो अगेन्स्ट वचपाचो तेजो एक हें आहा. कारण तो लोकां वांगडा चड रावता, लोकांचे मुद्दे येयले, लोक तेजे वटेन रावले की तो सरकाराक पळयना, ही तेजी स्वभाव. सो ते पद्दतीन तो 1 नंबराचेर आसपा जाय रुलिंगाच्या आमदारा भितर. सो 3 नंबराचेर दिलायला लोबो, 2 नंबराचेर निलेश काब्राल आनी 1 नंबराचेर मायकल लोबो. हे लौकीक बाबाची टॉप 3 पिक्स आसात. ताणें लोबो दाम्पत्याक तुगेले टॉप 3 भितर घाले. सो जोयल बाब, what are your picks? Pramod, when I see the ruling, I see it a little differently from what Lokik has said. You know why? Because म्हाका दिसता की रुलिंगांतल्यान आमी जेन्ना पळयता की then giving an account to the opposition or to the public is where the 3 picks should be. I feel like how well they defended or how well they presented or how well they have given an account of themselves, of their departments. Michael Lobo on top. On number 1. Number 1. Okay. Michael Lobo will be on top of that. Then Dr. Shetty. Dr. Shetty will be at number 2 position because he has taken a lot of issues of the people. Yeah. And a third will be Alex Reginald, who is again has been very this thing on common issues, on issues of the common man. Yeah, it is very interesting. Michael is common in Lokik's list also and like Joel's top 3 also. But Joelaचे उरिल्ली 2 जाण जे आसात ते इंडिपेंडंट MLA आसात, एक उत्तरेचो आणि एक दक्षिणेचो. सो गुड बॅलन्सिंग ऍक्ट जोयल बाब. पांडुरंग बाब, रुलिंग MLA टॉप 3. म्हाका दिसता की 3ऱ्या नंबराचेर मुरगांव तालुक्यांतलो संकल्प आनी दाजी साळकरान जे पद्दतीन काय विशय मांडलेले आसात न्ही, ते बरो अभ्यासपूर्ण तो विशय मांडटा. आयज सुद्दां तो काय विशयाचेर उलयला. सो म्हाका दिसता की 3ऱ्या नंबराचेर संकल्प आनी दाजी साळकर. कारण सत्ताधारी पक्षान आसून सुद्दां आपल्या पार्टीची सायड घेवप आनी अपोजिशनाक हें करप, चिमटे काडप, म्हणजे सिस्टमॅटीक पद्दतीन ते तो फ्लोर मॅनेजमेंट जो आसा रुलींग पार्टींतलो तातूंत हेंचो सहभाग म्हाका दिसता चड आसा. 3ऱ्या नंबराचेर हांकां मुरगांव तालुक्यांतले 2 आमदार संकल्प आनी दाजी. 2nd नंबर म्हणटा आपलो जसो जोयलान म्हटला
पूर्ण एग्री आसा ते रेजिनाल्ड आनी डॉक्टर देविया राणे ही म्हाका दिसता सेकंड नंबराचेर दोग जाण कितें सांगता म्हाका ना कारण ते दोगांचे आहात तशें म्हाज्या रिपोर्टरा कडेन हांव उलयतालो तेंचे जालात तशें की 4-5 लोक जे आसात तुरले तो आनी 1 नंबराचेर एकटोच आसा ते तूं हे करूं नाका 2 नंबराचेर आनी 3 नंबराचेर हे 2 लोक म्हाका घेवचे पडटा रेजिनाल्ड आनी देविया राणे सेकंड नंबराचेर हय कारण न्हू रेजिनाल्ड हो खूब परिपक्व राजकारणी जाला तो बरो ज्या ज्या राज्याचे विशय आसात न्ही तो रुलींग पार्टीन आसून सुद्दां तो आपली मतां व्यवस्थित मांडटा आणि डॉक्टर देविया राणे जे आसा ते राज्यातले विशय जालेत पूण सरकारा कडल्यानय उत्तरां कशी घेवप हे ती सारकी जाना सो पहिल्या नंबराचेर म्हाका दिसता की डॉक्टर चंद्रकांत शेट्येक आमी दिवपाकूच जाय इंडिपेंडंट जरी आसलो तरी तो रुलींग पार्टीन आसा आणि तिने राज्यातले बरे बरे प्रश्न शेतकऱ्या पासून ते सगळे म्हणजे हॉस्पिटला मेरेन सगळे व्यवस्थित प्रश्न त्यांनी राज्यातले मांडून सरकारा कडल्यान उत्तर मेळ्ळें टायम पडले सरकाराक चिमटे काडल्या सो म्हणून हांव पयलो नंबर जो आहा डॉक्टर चंद्रकांत शेट्येक दिवपाक सोदता हें लिस्ट खूब कन्फ्युजींग आसा म्हजे खातीर एनालायज करपाक ओपोजिशनाची लिस्ट खूब सोंपें आशिल्लें ह्या लिस्टा भितर इतलीं नांवां आसात आय थिंक ओन्ली मायकल लोबो हो 2 जाणांची लिस्टा भितर आसा रेजिनाल्ड 2 जाणांची लिस्टा भितर आसा आनी मागीर सगळे जत्र चंद्रकांत शेट्ये 2 जाणांची लिस्टा भितर आसात आनी मागीर इंडिविज्युअल नांवां आसात सो मायकल लोबो डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये आनीक अलेक्स रेजिनाल्ड हे एवरेज जर काडली सगळ्यांची जाल्यार ही 3 नांवां रुलींग बेंचिसांतल्यान फुडें येतात